आदिवासी शेतकार बाळगुंना आणि नॉर्मली विजय येत आहे सगळे करपाक हांव फक्त शेतांत शेतकार उमेदीन वता बट आज तो ना म्हणून आवडला आणि तो म्हाका एकूच सांगपाक जाय की एग्रीकल्चर म्हणजे फार्मिंग आसा फातोर्डान हांवें पळयलां की चड फार्मर्स आसात आनी फार्मिंग सगळे लोक करपी आसात फार्मर्स म्हणून आमकां फातोर्डान शेत आज मेरेन दिसता शेतां बी आसा म्हणून जेन्ना आमी पयलीं फातोर्डान आयलीं तेन्ना लोकांनी आवाज केलो की विजय सरदेसाय म्हणटा शेतां खातलो म्हणून तुमची आमी शेतां खाल्लीं काय शेतां वयर काडलीं खूब कितें दिसता हा शेतकारांक कितें दिसता की तुमची शेतां खाल्लीं काय शेतां तुमची कसलीं आहा तुमगे शेतां वयल्यान तुमकां उमेद आयली तुमगे शेतां करपाची सो आमी 15 वर्सां जालीं आतां शेतां करीत आसा आमी शेतां म्हणटा की एवरी इयर दर वर्सा वयतात थोडी वर्सां पयल्या वयतात आनी शेतां इलेक्शना विशीं 5 वर्सांनी येना आतां इलेक्शन लागीं येतकर सगळे येतले शेतां आमी बियो दिता म्हटले झाडां दिता म्हटले तेन्ना शेतकारांक विचारूंक वळपा जाय की शेतां म्हणटा ती एवरी इयर आसता सगळ्या वर्सां शेतां जातात म्हणून आनी 5 वर्सांक एकदां येना म्हणून इलेक्शन न्ही म्हणून शेतां हें तुमकां सांगूंक वळपा जाय जाल्यार कोणी येता आमी दिता तुमी दिता आपूण जावन जावूंक मेळना ते शेतांचो टायम आसता त्या टायमार सारें दिवप आसता तुमकां सो आज तो टायम आयला तुमचे तो म्हणटा तो सांगता जाल्यार तुमी तो दिसतली सो ताका लागून आमी तुमकां तो सारें दितली मास्क घाला म्हणून आवाज येता तर तुम्ही ते सारें व्हरात बरें तुमचें शेत करात आनी केन्ना तुमकां शेता खातीर गरज पडली कितें आमी तुमचे बरोबर सदां आहा आनी म्हाकाय शेत करपाक तुमच्या लोकां भितर म्हाकाय उरपा आयल्या शेत करपाक हांवूय बी शेत करूंक लागला तुमचे इन्स्पिरेशनान सो आतां हांवूय एक तुमचे भितर शेतकार फातोर्डा तुमी म्हाकाय एक तातूंत शेतकार करून येवंक जाय हे तुमचे असले लोकांनीच आमकां इन्स्पिरेशन दिलां शेत रोवप म्हणून आनी हांव तुमचे खातीर ह्या पण आर्गां मागता की फातोर्डान सदां ग्रीन आनी पीकूच उरचें म्हणून जाता तितली शेतां रोवया झाडां रोवया पीक खूब हाडया आनी फातोर्डा आमी गोंयच्या लेवलाचेर व्हरया की फातोर्डा म्हणटा एग्रीकल्चर 100% आसा म्हणून दाखोवन दिवया थँक्यू मॅडमी थोडे भितर आपले मनातले सांगून सोडले आता मॅडमी फाटल्यान हांवूय सांगपाक सोदतलें कित्याक हांव तुमकां आतां पांच वयर वळख जाला म्हाका जाली आतां 15 वर्सां मायज आनी हांव पळयता सरान जेन्ना आमदार आसूं ना तेन्ना पासून ते आयज पासून शेतान तुमकां बी सारें मागीर शेतान मेशीन जे लिवपाक मागीर पोसपाक दिला काय दिला तुमकां दिला सगळी त्याची गवाय आसा सो ही गवाय कोणें विसरपाक जायना आमी विसरपाक जायना कित्याक इतले बरे भशेन मॅडमी सांगलें शेतकारांक कसली गरज आसा जाल्यार आपल्या फुड्यान आपूण हेल्प करपाक शकता हे भाशेन आमकां आमदार जो मनीस सदांच आमचे पासत रावतलो जो मनीस सदांच आमचे पासत काम करता आता हांव सराच्या ऑफिसान काम करता आसतना शेतां हांव पळयता म्हणल्यार म्हाका खबर आहा कित्याक आमी शेत रोयताय हांवूय शेतकारांनी सो म्हाका खबर आहा एक शेत रोवपाक कितले कास्ट पडटा इवन कामेर मेळनाय रोवपाक आनी मागीर तुका सारें मारप हाडपाक पडटा बी हाडपाक पडटा निवता आसतना मेशीन कितले मारप पडटा निवपाक वचून मनशी मेळनाय तेन्ना हिंगा शेत रोवप सरान सामकें सवाय करून दिल्या फ्री करून दिली म्हळ्यार जाता ओन्ली तुमी आतां रोवपाक उरना ट्रान्सप्लांटींग देखून सरान तुमकां सांगलें ट्रान्सप्लांटींग करया पूण थोडी म्हणटाय ट्रान्सप्लांटींग फातोर्डा जायना कित्याक ते मेरो सकल आसाय आतां कितें हांव एक 2 दीस जाले हांव आयकता जेन्ना आमी बी दिल्ले हिंगा फातोर्डा तेन्ना सरान सांगलें तुमकां रोखडें आपूण सार दितली म्हणून आनी आमगेर कितें जालें मातशें टायम जालो कित्याक टायम कितें जालो सार दिवपाक रोखडें येवन दिवना
कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या त्यांची थोडी गायडलायन आसा, सर्क्युलर येयले तांकां एक मनशाक 3च बॅग मेळटाय आनी आमकां पयलीं जुवारी नागासून आख्खो लोड येतालो. सो आतां ते येयले ना एक फावटी. सो आमी थोडी शेतकारां घेवन गेली आनी तेंगे आधार कार्ड घेवनाय की ताका आधार कार्ड घेवन आमी टर्म इम्प्रेशन बी घेवन तें केलां. ताका लागून मातसो वेळ जालो आनी आयकता ते भाशेन कोण आतां जायता नांव घेवपाक येताय म्हूण सार दीत म्हूण, कित्याक आमी सार दिवं ना अशें म्हणून. पण तुमकां उगडास करपाक जाय की लास्ट 15 वर्सां कोण तुमकां दिता, कोण तुमकां पावता तें सारको उगडास करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आहा तुमकां उगडास आहा आनी तुमी केन्ना बेमान जाल ना तें म्हाकाय खबर आहा. कित्याक बेमान कोण करपाक हिंग नांवूच येना. कित्याक जे सारें जे आमी रोयता शेतान तें आमच्या पोटान वयता, आमचे म्हळ्यार आमच्या फॅमिली पोटान वयता. सो आमी तेचेर केन्ना आमी म्हणटाय जेवलो अनादीचेर बेमान जावपा जाय म्हणटाय आमी. जी अनाद आमकां जेवपाक सर आमकां आदार दिता ते अनादीचेर आमी केन्ना बेमान जावपा जाय. सो आतां तुमकां कळपाक जाय जेन्ना 6 म्हयने इलेक्शन आसा जाय जाय सारें न्हू आनीकूय दिवपाक येतले, टीव्ही दितले, फ्रिजी दितले, आतां दितले 6 म्हयने म्हणल्यार. तेच्या पयलीं तांकां खबर ना शेतकार फातोड्यान आसाय म्हूण. फातोड्यान शेतकारां सगळीं आसा ती एसटी आनी हांवूय एसटी. आयज आमकां सरा कडेन रावन आमकां सरान वयर काडले, एसटी लोकांक आमकां वयर काडले. म्हळ्यार एक खंय तरी आयज म्हाका कावन्सिलर केला. सो आमकां एक उपकार आहा सराचो की बारीक समाजांतली लोकां वयर काडटा जाल्यार सर काडटा म्हूण. आनी तेजे आनी जायते सांगपाक सपना एसटी जाले कारणान आमगेले शेतकारांचे उलयता. सो तुमी उगडास बरें फाल्यां इलेक्शन आय म्हणून तुमकां जाय जाण येतली. आतां तेंच्यांनी करपाक जातालें ते भाशेन. आतां हांव तर तुमचे सायडीन ते सायडीन रावल्यार हांव शेतकारूच. सो तेंच्यांनूच ते भाशेन करपाक जातालें की 6 म्हयने इलेक्शनां येयले बी दिया सार दिया करपाक जातालें. सो तेंच्यान तशें करून बोलना इलेक्शन येवं ना येनाका आपल्याक काम कंटिन्यू दवरलें. खंयच्याय टायमार जावं भाजकारांक जावं शेतकारांक कोणाकूय प्रॉब्लेम जाला तितले फावटी जेन्ना आमी सराचे बरोबर गेले सरान आमकां सदांच आदार केला. इवन येती आमगेले मुरिडाले जाणा थिंगा स्टेडियमा ती विकताय तेन्ना तांकां जेन्ना काडलो तेन्ना ती सरा फुड्यान गेली. पूण ती सदां सरा उपकारान आसाय तूं म्हणटाय सरान केलें म्हूण आयज आपूण पोट भोगताय म्हूण. सो तेच भाशेन आमी सगळीं सरा बरोबर रावया. कोणूच येतो तुमगे दारान. आतां फाटीं इलेक्शनां येयलीं, इलेक्शनां कितकोन येयला पोलिंग एजंट म्हूण रावपाक पयशे दीत म्हूण तुमकां. आनी कित्याक येयले ते आमचे बरोबर भोंवपाय दिसा 1000 दीत म्हूण. पूण तो 1000 ती 5 वर्सां 1000 दिवपा येयलोली मारपाक. पूण हे कितें दितले ते तुमी भुरग्यांक सांगाय. आनी सगळीं न्ही आमकां फादर देखून सांगता आमिसा सारकें जेवता ते अनादीचेर केन्ना पत्ते जावप ना. सो इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भितर आसा कावन्सिलर विजय, दुर्गदास कामत, वायस प्रेसिडेंट ऑफ पॉवर, मॅडम उषा, काउंसिलर राजू, आशमा, श्वेता, प्रवीण. हांव तुमकां भाशण दिवपाक येवंक जायना. मातसो 2 उतरां घेवपाक सोदता. शेतकारां विजय सरदेसाय सदांच आतां कितलीं वर्सां जालीं शेतकारांक लागून तो आदार करता. तो बियो दिता, सारें दिता, सगळें दिता. तुमी शेतकारांक तेजे फाटल्यान रावपाक जाय. तुमी आतां इलेक्शन आयलें म्हणटकूच तुमी दुसऱ्या लोकांक वचपाक म्हणना. विजय सरदेसाय तुमकां सदांच तुमच्या बरोबर आहा म्हणून तुमी तेजे बरोबर वचपाक जाय. इलेक्शन टायमार आतां 2021 घेवपाचें ना. तुमी सगळे शेतकार एक युनिटी रावन विजय सरदेसायक सपोर्ट करचे आनी ताका इलेक्शनान नॉमिनेट करचो 2020 नेक्स्ट इलेक्शनान. हे मुगे मागणी आहा. हांव एक सिटीयन आहा म्युन्सिपालिटीचो आनी तुमी शेतकारांक तुमकां कसलो आदार जाय जाल्यार मुखार आमच्या म्युन्सिपालिटी कॅबिनान येता जाल्यार ती घरा कडेन येता. कसलें तुमचें काम आसा जाल्यार हांव खरांचें काम करपाक रेडी आसा. आनी तुमकां सांगता देव बरें करूं म्हणटा.